नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्राचे अस्तित्व आणि ध्येय कोंकणी भाषा शिक्षण आणि कोंकणी भाषा वाडोवप. आज जनवरी 16 तारीख जनमत कॉलांत कोंकणी लोकांन जयेत जिलेल दिवस. हे कारण आम्ही नवी कार्यावळी कोंकणी अस्मिताय तुमगेल मुखार हाडच्यार आसात. आज कोंकणी अस्मिताय श्रृंखलेचे पहिले उपाख्यानांत आमगेले सोयरी जावन आसाची कोंकणी भाषा लेखक, पोषक आणि चिंतक तशीची कोडियलाचे प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. डॉक्टर मामा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर मामा, आता कोंकणी भास म्हूण म्हणटना आमकां एक मना येवचें कसं म्हळ्यार एक गोवा आणि एक तटवर्तीय कर्नाटक गी केरळांत गी उलोवत असल भास असल एक भाषेचे एक गोड भाषेचे एक अस्तित्व कशें. हांव पयल्यान पयलें कसं सांगता इच्छा पावत म्हळ्यार कोंकणीची अस्मिताय म्हळ्यार आयडेंटिटी. हर एक भाशेक, हर एक संस्कृतायक, हर एक देशाक प्रदेशाक स्वताची अस्मिताय आयडेंटिटी म्हण आसता. ती अस्मिताय कोंकणीक कशी आयली, कशी दवरून घेतली म्हळ्यार हाचे आमगेलो उद्देश. तूं सुरवेक सांगलें आज जनमत कौलाचे दीस. जनमत कौल म्हळ्यार ओपिनियन पोल. हे गोंयांत जालें 1961 तू मुक्ती पाविल गोंयांक 6 वर्सां राखून बसूंक जालें. ते राखून बसतरी गोंय एक वेगळें एक राज्य की एक घटक की जावन आसुका की दुसरी राज्या मेळ का म्हळ्यार ते महाराष्ट्र लोकांक मस्त दबाव आशिल्लो. ताजे खातीर एक ओपिनियन पोल जालो. त्या ओपिनियन पोलांतून आमी म्हळ्यार कोंकणी लोकांना गोंयकारांनी मुळात चड म्हळ्यार गोंयांतू केलें आमी वेगळे उरका, आमगेल राज्य वेगळें आसुका, आमगेल भास कोंकणी ती वेगळी उसका, ताजी अस्मिताय जावका जगत्यांतू लोकांतू म्हळ्यार खातीर हे जनमत कौल जालो. जनमत कौल म्हळ्यार जनान तामगेल खातीर घाललो वोट. ती कोंकणी अस्मिताय म्हळ्यार आमी कसं ना म्हळ्यार एक प्रश्न आमगेल मनांतू उपजता, सहज जावन उपजता. आता आमगेल देशाचे संविधान तर आमी तर काण पळयल्यार आज एक भाशेचे अस्मिताय खंय आसता म्हणून पळयल्यार भारत संविधानांतून स्थान उपलब्ध जाल्यार भास आमगेली. भारत संविधानात चित्र दाखयलां आमी. भारता भितरी उलोवपी भासाची 450 भास आसाची आता चालती आशिल्ले. तांतू भितरी 22 भाशेक हांतू भितरी स्थान आसा. हे संविधानाचे 8वे वेळेर 8चे वेळेर म्हळ्यार 8चे घटक शेड्युला भितर कोंकणीक स्थान आसा. आता हांव ते 500 रुपयाचे नोट दाखयना. हे म्हळ्यार आमी परतून आमगे लोकांक कोंकणी लोकांक सांगता खंय आसा हे म्हण. ते चित्र तरी आमी चिकेच होड करून पळयल्यार तांतू भितर संचे पंक्तींत भितरी 500 रुपये म्हूण कोंकणी भाशेन बरोवन आसा. असलें स्थान आशिल्लें कोंकणी भाशेची अस्मिताय आयडेंटिटी कसली म्हूण सांगचेची हे कार्यावळीची उद्देश जावन आसा. आता आमगेले संविधानांतय आमगेले भाशेक एक मान्यता मेळ्ळा, स्थान मेळ्ळा म्हणून तुमी सांगले. आता कोंकणी भाशेचे अस्मितायेक वाडोवप या फाटींबू कोण पुरो दिले. आता एक भास म्हणून सांगतना व्हडलो इतिहास आसता. आता आमी ती एक वेगळी भास भारताच्या इतिहासांचो मध्यकाला भितरीची कोंकणी भास आशिल्ली म्हणून एक आमकां पुराव आसा. ऐतिहासीक पुराव तर आमी काण पळयल्यार कोंकणी केद नाशिल्ली आनी ते कोण ताका अस्मितायेक एक हें दिलें कसं एक फाटींब दिलो म्हळ्यार तो प्रश्न हाडलो. हाका प्रथम जावन कसले दाखयला म्हळ्यार माधव मंजुनाथ शानबाग कसले दाखयला म्हळ्यार आत्तां मी सांगलें आज 16 जानेवारीक कोंकणीचे जनमत कौलात दीस. 17 जानेवारीक हे महापुरुषान
हे देहांत तागेले जालेले दीस वो कितें महापुरुष जावन आशिल्लो ते बरयलां तो जाल्लो 1873 1873 कारवारान जाल्लो मनीस 17 जानेवारीक तागेले देहांत जालें 1950 इसवी भितर ह्या तागेलें काम कशें न्हय म्हणून म्हळ्यार तूं तातूंत भितर पळयल्यार कोंकणी लँग्वेजा खातीर काम कोंकणी भाशे खातीर काम तो एक वकील जावन आशिल्लो ताणें कशें केलें म्हणून म्हळ्यार तो काळाक घट्ट कशें आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार ताणें तें जिवीत कालांत तागेलें तो ते 1873 जाल्यार एक 20-22 वर्सां उपरांत पळय तूं म्हळ्यार सादारण 20 शेतमाना सुरवात जावचे काळार हे भाशेक एक इतलो पुरातन भाशेक कांय एक आयडेंटिटी अस्मिताय ना सगळे देशांत देश सगळे तेन्ना स्वातंत्र्याच्या अंत आसा ब्रिटिशार आतां आसा गोंय पोर्तुगीसाल आतां आसा आनी वेगळे वेगळे कडेन पसरून गेले कोंकणी लोकांक तांकां गोत ना तांगेली अस्मिताय कशी ती ओट्ट करून हाडून ती अस्मिताय एक वाट दाखयली एक जन्म आशिल्ले भाशेकाचें करून दाखोवचें एक काम प्रमुख जावन माधव मंजुनाथ शानबागान केलें त्या खातीर माधव मंजुनाथ शानबागाले नांवार गोंय सरकारान गोंय कोंकणी अकादमी मुखेल आतां तो गोंयांत देखून भायर आशिल्लो न्हय तेजे खातीर गोंयांत देखून भायर राबून कोंकणी खातीर काम केलेल्यांक तांणी पुरस्कार दिवन ताजे वार्षिक जावन ताणें एक गोंयांत देखून भायर आशिल्ल्या दिताची आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राक संबंध पळयले आमकां तेग जाणांक तांगेलो पुरस्कार ताणें दिलेलो आसा बस्ती वामन मामाक दिला पॉल मोरास म्हण आशिल्लो ताका दिला आनी म्हाका दिला अशें आमकां त्याग जाणांक तांणी हें दिवन म्हळ्यार ती अस्मिताय खंय ताणें उद्भव केली कितली कश्टार केली म्हणून सांगता हाका प्रथम जावन तागेलें हांवें चित्रण आमचे भितर दाखयलें तशीच तुम्ही सांगले 20व्या शतमानाच्या आदीन तूं या प्रारंभ जाली म्हणून जाल्यार हे कशी उभे राबले म्हणजे आमी कशी एक आंदोलन अशी प्रारंभ केली म्हळ्यार गोंयांत कोंकणी राजभास म्हळ्यार ताजे आमी कुळार म्हणटा ते कुळार जल्मलेली ती जाग गोंय ते कितले 1000-1500 वर्स म्हापशी ती जल्मलेली आसच्या काय पुरो जाल्यार ती भास एक स्थानिक एक सनत एक प्रदेशा भितर मात उरली जाल्यार थंय देखून ज्यान एकदम भायर वचचें सुरू जालें स्थळांतर जालें वेगवेगळे कारणाक लोक भायर गेले तेन्ना लोकांक दिसलें कशें म्हणून म्हळ्यार हेजी एक आयडेंटिटी हाजी एक अस्मिताय दवरून घेवची कशी तांकांय दिवं का गोंय आशिल्ल्यान तुय दिवं का तशी कोरका म्हळ्यार कसं कोरका म्हळ्यार खातीर हाका आमी मुखार आमकां दिसता हे माधव मंजुनाथ शानबागान कशें केलें म्हणून म्हळ्यार अखिल भारतीय कोंकणी परिशद म्हणून एक संस्थोची उबो केलो तो केल्लो खंय गोंयांत देखून भायर गोंयांत देखून भायर करचें कित्याक गरज पडलें कित्याक म्हणून म्हळ्यार गोंयांत करचें साथ दिना हें केलेलें 1939 म्हळ्यार 1939 भितर केलेलो संस्थो हो ताणें गोंयांत देखून भायर करच्याक इत्याक भायर कळ म्हणून म्हळ्यार गोंयांत करच्याक सोडना ताका गोंय सरकार म्हळ्यार पोर्तुगीज सरकार आशिल्लें तेन्ना ताणें हें कर्नाटकांत राबून तो जालो कारवारांत उत्तर कर्नाटका जो उत्तर कर्नाटकाचे वयले दोनी तालुका आसाची कारवार कुमटा लागीं आसाची हांगा राबून ताणें हें केलें आनी पयलें हें परिशद म्हळ्यार एक संमेलन ताणें घडोवन हाडलें आनी कोंकणी आमगेली भास हे आमी दवरून घेवं का आनी ही वाडोवन हाड का म्हणून लोकांक एक मंत्रोपदेश दिलो तांकां लोकांक पुराय कोंकणी उलयताच जाल्यार ती आनी मुखावेल शतमान येतना चांग भरपी भास जावका ताजें मागीर शिक्षण मुखारसून चलता हाका एक लायक वाट दाखयना जाल्यार ही खाली घरांत उरता ही एक स्वतंत्र भास जावनूय घरांत उरता म्हणून एक दूरदृश्टी तांकां आयली आनी ताणें खूब लोकांक उठ करून एक परिशद एक संमेलन घडयलें तुम्ही त्यात सांगले आता कोंकणी अस्मिताय कितेरी ताणें एक मंत्रोपदेश केल्ले म्हणून आनी तो तत्व कसो आशिल्लो ह्या मंत्रोपदेशाक एक विशेष तत्व ताणें दवरलां
ते कसल म्हणून म्हणारी त्या काळाचे आम्ही परिस्थिती पळयल्यारी ही कोंकणी भास उल्लोच कशीची वेगवेगळे नमुन्यार उलयतात पुराय भास उलयतात. कर्नाटकांत वेगवेगळे नमुन्यार कन्नड उलयतात, धारवाड एक नमुना उलयताची, मैसूर एक उलयताची, आमगेले दक्षिण कन्नडात एक उलयताची, नमुन्यार उलयतात. जाल्यार भास बरयतना विशेष जावन शिक्षणा भितर बरयतना कशा सुका म्हणाल्या कितली दूरदृष्टी तागेली आशिल्ली म्हणून पळय. स्टँडर्डायझेशन एक भास त्या चित्रां भितर करेक्ट जावन दिसता पळय. एक भास ती कोंकणी, तागेले 3 मूल तत्व. एक लिपी ती देवनागरी, एक समाज आमी सगळे कोंकणी समाज. आज आमकां देवनागरी लिपी पळयतना लोकांक चिकेची मनांत एक तल्लण येता. ते कारण तेका म्हणाली कोंकणीची लिपी देवनागरी नाही म्हणाल नाही, तांकां येना, अभ्यास ना. आमी कसली एक भास शिकतना आज आयची चेडवां वचून जर्मनींत की फ्रांसांत की खंय वचून राबतात. तुमी केन्ना वचून राबताचे पुरो शिक्षण दत्तर वचून राबतात, तांची भास शिकनाचे, तुमी तांची भास बरयनाचे. आमकां स्वताच भास ताजे मूळ नमुन्यार बरोवच्याक आमकां कसल त्रास आसा. थंय कसल म्हळ्यार मन जावका, आमगेलो हें म्हळ्यार एक स्वाभिमान जावका. सो अस्मितायेन तूं स्वाभिमान जावका, तो स्वाभिमानांतल्यान येता. तशी ताणें देवनागरी एक लिपी म्हळ्यार थंय गोंयाचे कुळार कोंकणीच्या कुळार गोंयांत तूं पुर्तुगीजान आडळीत आशिल्ले, तांकां येत आशिल्ली हें कसन लॅटीन म्हळ्यार रोमी लिपी मात तांगेल भास ताजेर बरयता आशिल्ले. म्हूण तांणी हाजेर बरोवच्याक प्रारंभ केलो. थोडे लोकांनी आनी मुखार येत तरी तेंची तांगेले बालशी म्हणटा मुखावेल प्रश्न आशिल्ले. आतां माधव मंजुनाथ शानभागान एक भास एक लिपी एक समाज म्हणून करतना ताका कसले अडकळ्ळे न्ही, म्हणजे कोणे आडपाय घालनी न्ही. अडकळ केन्ना येता, कोण एक बांदून हाडच्याक प्रयत्न करता, एक संस्थो एक खंयचेय एक हें इमारत कसले बांदून हाडता, ताका अडकळ खूब येता. ते कशी पार करचें म्हळ्यार तागेले बुदूंत कायर आसता. पण एक समाज म्हळ्यार एक प्रश्न ते आमी बरयलो आसा. एक समाज म्हळ्यार सूर्यकांत भितर आसता. एक समाज म्हळ्यार कसं ना, ते एक समाज म्हणून म्हळ्यार ना एक म्हणटा ना हांव हिंदू म्हणटा, आनेक म्हणटा हांव क्रिस्त म्हणून म्हणटा, एक म्हणटा अनेक समाज म्हणटा, एक म्हणटा हांव सारस्वत समाज म्हणटा, हांव एक आदी समाज म्हणटा. ते पुरा आमगेल्या घरा भितर आसूं कोंकणी लोक एक समाज म्हणून ते सावन ते एक मूल तत्व आनी तूं वयली दोन्ही मुखार हाडून ताणें वाडोवन हाडच्याक आज मेरेन लायक जैत जाल्याचे. तिन्नीचे कसल्याक म्हळ्यार आमी परतून परतून तेंच उलयतात. तें कारण आसता. आमी 32 समाज आसाचे, 40 समाज आसाचे, आसोचे. एक मनुष्यान एक संवसारांत भितर म्हळ्यार सगळे भुंयतरी वेगवेगळे समाज आसताचे. बट आमगेले भास येतना आमकां एकठांय जावपाक जाता. तो वेगळे पळय अडकळ आसा ते म्हाका आनेक तुका पळयल्यार ती कसले अडकळ म्हणून दिसता. कोंकणीची कुळार गोंया पराधीन ते पयलीं अडकळ पुर्तुगीजाल आतां आसा. कितले वर्स? 450 वर्स. ही हाजीतलो व्हड कश्ट खंयचे एक आसा. भाशेक खंय मूळ की तेंच आमगेल्या हाताना. दुसरी पळय गोंय सावन भायर कोंकणी लोक शिंपून पडलेले आसा. चड जावन इतिहासकारा लेखांत भितर हे 3 आमगेले तटवर्ती जिल्ले भितर 60,000 लोक हांगा स्थळांतर जाले तेन्ना 16 ते 17 शतमाना भितर. आज आमी 10 लाख लोक आसात. हे 10 लाख लोकांनी आमी एकठांय करतना भाशेची अस्मितायेक एक आनीक चड घट्ट येवका ना, ते आमगेल्यान आनीक वाडून येवका. तिनीच पळय कोंकणी नेलाचेरी मराठी भाशेचो दबाव हे एक इतिहासीक घटनावळी. पूण आसूय ते खंय म्हळ्यार प्रमुख जावन गोंया भितर. गोंयाक महाराष्ट्र लागीं आनी आधुनीक जगां येतना थंय भास खंयची आसा ती चड 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 उर पसरण जाता. तें एक सहज विशय जाता. कशें आमी आमगेले लोक आमी हांगा तटवर्ती कर्नाटकान राबिल्ले आसा, हांगाचे राजभास कन्नड आसा. कन्नड भाशेचे आमकां दबाव आमगेले वयर पडटा. आमी कन्नड भाशेन पुरो जेन्ना बुदोवंत आसतात आमगेले आवय भाशेन मात आमकां बरोवच्याक कश्ट जाता.
वय म्हळ्यार शिक्षण नातील शिक्षण नातील शाळेंत आमी कन्नड शिकिल निमित्त आमगेले आनी आमी मस्त जाणाय हांवूय बरयलां कन्नड पुस्तक मस्तीन आमी कन्नड बरयताची बरोवका कितलीय भास तर बरोवची आयल्यार एक बुदोवन म्हणून घेता मनुष्य आतां जोटू आमगेल भास बरोवत तसले नमनाची एक तांक आमी वाडोवन घेवका तें चारीचे आमगेले अडकळ आशिल्ले आनी अखेरचे कसो आसा म्हणाले केरळ राज्यांत मलयाळ भाशेचो दबाव हांव 3 राज्याचे सांगू तुका महाराष्ट्रांत कसो जाता थंयची भाशेचे आसा हांगा कर्नाटकांत कन्नड भाशेचे आसा थंय मलयाळ भाशेचे आसा आतां ही भास पुरा सुंदर भास खंयचीय भास तातूंत भितर वायट ना भारतीय परंपरेची चडावत भास आमी आतां उलयलां तसाची तातूंत भितर चड इंडो आर्यन भास म्हणटाची थोडी द्रविडियन भास म्हणटाची तातूंत भितरय पुरा मूळ मस्त संस्कृत प्राकृत शब्द आसचे कोंकणी ती तशी आसचे तसो आमकां कश्ट जावचे ना ही पुरा सनसनच अडकळ पार केल्यार कोंकणी अस्मिताय आमी चांग कोन्न वयर हाडूंक जाता आता इतली पुरा एक अडकळ आसतना म्हळ्यार एक आमगेलेच एक राज्य पराधीन जावन आसा ताजे मदें जन लोक शिंपून आसाची एक एकठांय जावका जाल्यार जनय जावका संख्या जावका त्यावेळी ना आमगे लागीं ताजे मदें दुसरी भाशेचे दबावय आसा इतली पुरा एक कश्ट सोसून कोंकणी कशी राखून दवरली ते मुखा वयलें सुरेख एक भास ताजी अस्मिताय मागीर ती वांचून दवरची मागीर ती वाडोवची आतां आमी आनी कितें वांचून दवरची परिस्थिती तेन्ना आशिल्ले तेन्ना काळार तेन्नाच आमी तर परिस्थिती काण पळयल्यार कसं जाता म्हणून पळय गोंयांत तूं 20 लाख लोकसंख्या आसा 4 लाख हे 2021चे जे कसले सेन्सस म्हळ्यार जनगणती प्रमाण आसूचे कळना तातूंत भितर गोंयांत गोंय सरकाराचे प्रमाण 80% कोंकणी उलयताचे कर्नाटकांत 5 करोड जनसंख्या आसा आमगेल संख्या तातूंत 10 लाख कर्नाटकांत कितलो उण जालें म्हळ्यार ताजे 0.1% आसा खरें पळयल्यार सरकार हाजे प्रकार 1.8 म्हण आसा 1.8% ते 1% न्ही ते कळ्ळें आतां केरळा भितर 1.5 करोड तेन्नाच पॉप्युलेशन आतां 3.5 करोड आसा तातूंत भितर तांणी सांगचे कितले म्हळ्यार 80,000 आशिल्ले म्हूण आतांचे सेन्ससा प्रकार 1 लाख म्हळ्यार तुका पर्संटेज काडूं जायना तितले उणें आसा महाराष्ट्रांत जाल्यार सम पण आतां 10 कोटी आसात तातूंत भितर 3.5 लाख कोंकणी उलयता लोक आसा म्हणून महाराष्ट्राचे सरकाराचे अंकी संख्या सांगता सो अशी हांगेन दवरून घेतली म्हणाल एक विशय आसवय आतां थंय गेले ताजे अर्थ कसो जालो लोक तरी हें काडटना जनगणत काडटना मुगेल भास कोंकणी म्हूण सांगिल्लें निमित्त तांची संख्या आसा तस जाल्यार आमी दवरून घेवच्याक मन आसा आमकां आश आसा आनी ताका एक मोग आसा बायचे आसा ते कशी वाडोवन हाडका म्हणल्यार मात्र हें एक हांव एक कसो ना पॉझिटिव्ह म्हणटा पळय कारण त्या दिश्टेन हांव पळयतां की आमी कोंकणी लोक म्हळ्यार एक अस्मिताय आमी तांचो दवरून घेवच्या प्रयत्न केली अत्या कोंकणी भास म्हणटना ते एक तुमी आजी ಸ್ವಲ್ಪ फुडें सांगले इंडो आर्यन भास म्हणून या इंडो आर्यन भास म्हणटना एक नवी भास म्हूण न्ही पुरातन भास ताका कसले पुरावे आसा की आमकां मेळटले नेर आसता तातूंत भितर भाशा तज्ञान तूं पुस्तक काण पळयल्यार आजी तूं भास शिकची खंयचे एक संस्थे वचून पळयल्यार तेन्ना पयलीं तुका दिसता भारता भितर आसूं भास जेन्ना ताचें हें कसो वांट करून पळयल्यार भाशेचे इंडो आर्यन भास म्हणून एक आसा द्रविडियन भास म्हणून एक आसा भारता भितर ही दोनी आसाची इंडो युरोपियनूय म्हणटले आसाचे कित्याक म्हळ्यार युरोपा चालती आसूं भास आसाची इंग्लीश जर्मन हेवूय एक इंडो म्हणून एक नांव येता भितर आमी इंडो आर्यन भास म्हळ्यार सकल भारताक मात एक दवरलें आसता ताका पुराव कसो म्हळ्यार नेर आंबो कोंकणीन आमी आंबो म्हणटात कोणाक आंबो म्हळ्यार बारी प्रिती आंबो शब्द खंय नकून आयलो आमरा आमरा म्हळ्यार संस्कृत भास कसं जावं तुका घर ग्रहम दार म्हळ्यार दार म्हळ्यार तूं बाग गेला म्हणून म्हणटा ते बाग गेल शब्द कन्नडा लागून आयलो नाजाल्यार आमी तुका लग्ना वेळार तूं करना सुका द्वार पूजा दार म्हणून म्हणटाचे ते द्वार आहा
कसं दाव कसं तुका सगळी पुरा कळलं. पिता ते दुखून येता, माता माता आवय आमगे शब्द कशे येतात. पुरात नामपद सांगल्या, क्रियापदांत असं क्रियापदांत पिबती पिता पिता, खादती खाता, कशी 100 गटल्यानं शब्द तुका मेळटा. तो आमगेलो पुराव. आणि आमगेले भाशेक एक एक फाटींब आसा खंयचे जगत्याची एक अतिश्रेष्ठ भास म्हळ्यार संस्कृत भाशेची. संस्कृत भाशे बरोच कालाचे वेळार खूब लोकांना घरा उलोवपी भास प्राकृत जावन आसता. ती बरोवच्याक मातसो वापरनाचें आशिल्लें, बट उलोवपाक आशिल्लें. ती आमगेले एक घट्टी फाटींबाक आसूचें. ते आमगेले अस्मितायेक एक घट्टी एक बुन्याद म्हूण दिसता. तशीच पुराव पळयल्यार आमगेले एक स्लाइड आसा. हां पळय, ताजे प्रुफच म्हणटा पळय आमी, ताजे पुरावच पळय. ते केन्नाच तो 1000 वर्स चिल्लर मागशी, 1030 वर्स मागशी चिल्लर येत. ते हांगाच्या खंय श्रवण बेळगोळाचे बाहुबली पाया म्हणून बरयले, गंगरायान करावियले, चावुंडरायान करावियले, गंगरायान सुतावियले म्हणून 2 पंक्ती बरोवन आसा. ही भास स्पष्ट त्या काळार आसूची कोंकणी भास अशें भाशा तज्ञान सांगिन आसा. पण आमकां पुराव हांगा आसा, 1000 वर्सांसून फाटीक पुराव आसा. म्हळ्यार गंगरायान ते करयले म्हणून. आनी चावुंडरायान करावियले, गंगरायान सुताविले म्हळ्यार दिसता ती सूत परिक्रम बांदून दिल्लो म्हणून. ते 2 पंक्ती थंय आसा. ते ताजे ह्या बदीन फातरारी कन्नडार बरयले आसा तो एक शब्द. तसो आमकां तोय वेगळी भास ही वेगळी भास म्हळ्यार एक स्पश्ट जावन कळटा. त्या काळातरी कोंकणी भास आशिल्ले, कोंकणी भास आशिल्ली मात न्हय, कोंकणी भास एक वेगळीच स्वतंत्र भास. आणि कन्नड एक वेगळी स्वतंत्र भास. तेन्नाच तांणी पुराव दिला. मागीर आतां आमी तांतुल्यान ही भास येयली तांतुल्यान ती भास येयली म्हणून सांगतात अर्थ ना. 1000 वर्स उपरांत. आनी दोनीचे आमी एक ते नागेशी म्हणून एक देवूळ आसा हांगा गोंयां भितर. थंय एक फातोर आसा. ते म्हळ्यार एक 85 वर्स फाटीत हे कसं शासक म्हणून तो शिलाशासन ते पक्क तशें पक्क वाचचें जायना. बट ताजे विशयान तूं तज्ञ आशिल्ल्यान तो वाजून बरयलें. तातूंत 4-5 तांणी पंक्ती दाखयल्या ही कोंकणी भास. तातूंत भितर थोडी मराठी आस म्हणटात आनी एक कडेन थोडे कडेन कन्नड आस म्हणटा एक शासना भितर. पण त्या काळाचेर कशें आसता आशिल्लें म्हळ्यार राय तागेलो आवय भास कसो की आसता तस जाल्यार वेगळे वेगळे भास उलोवचे तागेले प्रज आसता. तांकां पूर्ण खुश करच्याक तो एक 2 पंक्ती बरयत आशिल्लो अशें म्हणलें तज्ञान अभिप्राय प्रकार तातूंत भितर आमगेलो भास आसा. हे आमगेले अस्मितायेक एक अनेक एक पुरावो. ह्या पुराव आमी प्राकांत पळयलेले एक पुरावो म्हणटा. आता मध्यकालांत पळयल्यार मध्यकालीन साहित्य, कोंकणी साहित्य गीन कोंकणी भास कशें आशिल्लें? आता हे त्या काळारी बरोवच्याक आशिल्लें साधन कसं म्हळ्यार शिला. तो शिलाशासन. शिलाशासनार सगळे पुस्तक काय बरोवचें जायना आशिल्लें. सो एक बरोच एक काळ आयलो ते हाजेर तुगेले आजीपत्रारी वय ताजेर बरयता आशिल्ले. ताडपत्रारी बरयता आशिल्ले. ताजेर बरोवच्याक चिकेची फातरासून चिके सुलभ. आतांच्या म्हणजे कागदा इतलें सुलभ न्हय. पूण ताजेर बरयता आशिल्ले. ती साहित्य पुरा साहित्य तशी आशिल्ली पुरा. तशीच बरयले साहित्य आमकां ते काळारी आशिल्ले ते 2 आमकां पुराव आसा. आमकां पयलीं कसन दाखयला म्हणून मध्ययुगांत कोंकणी अस्मिताय ती दवरून घेतली कशी म्हूण. कृष्णदास श्यामा म्हणाले एक कवी आशिल्लो कळ्ळें. तो केळशी गांवां आशिल्लो. तेन्ना तो महाभारत रामायणाची काणयो कोर न्हू तो सांगता आशिल्लो. तो जेन्नाक ताजें ज्ञान दिवचें. आतां आमी तवळे पुराणां खबर पुराण वाचिताले म्हणून पळय देवळांत पुराणीक म्हणून म्हणटा आशिल्ले. तशी तो काणी सांगता आशिल्लो. तो एक कवी हरिकथ आशिल्लो. वय कळ्ळें. ते काणी तो सांगता आशिल्लो. तो ते काणी सांगिल्ले आयकून लोकांनी कोणाक बरोवन दवरलेले आशिल्ले. ते बरोवन दवरलेले त्या ताळेपत्रारी बरयली अशें म्हणून लोक सांगतात. आनी ते ताजे कुडके गोवाच्या हांगा पोर्तुगालात एक ब्रागा शारां भितर मेळ्ळे. ताजे आनी एक आत्ताच व्यक्तीने प्रताप नायक म्हणून तुका तेजेर एक नांव दिसता. तें पुस्तक बरयलें असेल कळ्ळें. ताणें परतून तें बरोवन आत्ताच नमुनारी बरोवन
आणि ते छापून ते पुस्तक केलं. आता हे पुस्तक नेर जाऊन ताण बरं येईल नाही, त्यात पुस्तक ना रिप्रिंट त्या पुढून त्याने रिप्रिंट केला काणी त्याचं नाव करेक्ट सांगतो ते 16व्या शेकड्यांतुले म्हणजे शतमानांतुले 16व्या शेकड्यांतुले कोंकणी महाभारत आदी पर्वाचे पुस्तक आहे म्हणून ते बरं येईल असं. संपादक बरपिन म्हणून म्हणी त्याने संपादक प्रताप नाईक म्हणून त्याने बरं येईल असं. अशी त्याचे हे पुरावा. आता लागी एक पुरावा दिसतो का हॉर्टस मलबारिकस इंडिकस म्हणून हे कोच्ची भितरी डच रायने त्यांच्या डच अधिकारी जो आडळीत करता त्यांनी गव्हर्नर म्हणता ताणे ते कोच्ची परिसरा भितरी मस्त सस्य आसा आणि त्या सस्याचे पुरा एक आज बॉटनी शिक्षण म्हणतो पण सस्यशास्त्र हाजी पुरा एक माहिती ओटून एक पुस्तक कोरका म्हणून तीन कोंकणी लोकांक सांगितल्याशी ना त्यांनी ते बरं येईल पुस्तक तांतू भितर पुरा आज तुका तरी कोंकणीचे एक सस्यात नाव गोत ना जाल्यार कोंकणी भाशेरी त्या पुस्तक होय होय 1677 म्हळ्यार 1677 त्यांनी केलं पुस्तक. त्यांनी छापला त्यामुळे थंय छापलं दिसते म्हाका दिसता हांगा नेदरलँडांत होय थंय त्यांनी ते छापून हाडलें पुस्तक दिसता बटला एक स्पश्ट आत्ताय आमकां ते एक एन्सायक्लोपिडिया ऑफ सस्यशास्त्र म्हणून सांगेत कोंकणी भाशेर खंयची बाका कसलं पद वापरता आशिल्ले शब्द आतां ते पळोवचें मेळटा. हे कोंकणी अस्मितायेचे काल कशे त्या कालगटार ते कशें दवरून घेतलें म्हणून आनी ते जण कोंकणी मनशां कोच्चीचे आशिल्ले. रंगभट्ट अप्पा भट्टांनी एक पंडित त्यांनी त्या जणांनी ते पुस्तक कंपायल करचे हें केलं आणि थंयचो एकलो केरळचो एक मलयाळी एकलो वो आशिल्लो कवी आशिल्लो ताणें तातूंत भितर मस्त देण दिल्या म्हणटा जाल्यार कोंकणी बरं येयला न्ही त्या जणांक अशी कोंकणी अस्मिताय चालू आसा. ह्या पुस्तकांत त्यांनी कोंकणी खंयची भाशेर खंयची लिपीर बरयला? देवनागरी तेन्नाची 16 शतमानांत देवनागरीन तांणी वापरला म्हणून तेन्ना बरयला. आता बरप म्हणाल एक काम मस्त ना आशिल्लें आसच्या पळय इत्याक ताका साधन ना आनी ते बरोवचे शिकता लोक कमी थोडे लोकांक बरोवचे. आता मी संस्कृताचे हें काण पळयल्या रे एक 4000 वर्स फुडल्यान पुरा तुका कितलें मेळटा बरें येयलें इतले लोक इतलो व्हड एक संस्कृताय आसा भारत संस्कृताय आसा. आमगे उपनिषद वेद उपनिषद थंय 2-2.5 वर्स बरें न्ही त्याक म्हळ्यार ताका साधन ना कशी ती लिपी वापरची म्हणून गोत ना फातरार तितले बरें जावचें आसलें मौखीक जावन येवन एक काल आयलो आज तुका मुद्रण इतलें सुलभ जाना की तुका 4 वेदाचें पुस्तक जाय जाल्यार आत्तां वचून तूं घेवन येवं फुडलें मेळटा. तशें फूड ताका श्रुती म्हणून म्हणटा आयकून हें करचो पुनरुच्चार करचो तशी हे भाशेची आमगेल्या भाशेची अस्मिताय दवरून घेतली. तशीच त्या मध्य युगानंतर आज पळयल्यार अनेक एक कोंकणी मनशान मस्त देणी दिलेले आसा तो शणै गोंयबाब म्हणून कोंकणी अस्मितायेक वयर मस्त काम केलेलें आसा. आमी तावळ उलयले त्या कालगटाक एक क्षणाक येवया 1900 हांव तुका सांगलें 1939 ती अखिल भारतीय कोंकणी परिशद केलो म्हूण हे माधव मंजुनाथ शानबागान त्या वेळाचेरी कोंकणी खातीर काम करतलो शणै गोंयबाबाल हें काण वळख काण घेवन येवन तागेल वटू संपर्क करून घेवन हे एक संमेलन केलें तेन्ना तो शणै गोंयबाब म्हळ्यार 1939 तो संमेलन जाल्ला कोंकणी साहित्य संमेलन तांणी ताका परिशद म्हणून नांव दिलें कळ्ळें. त्या परिशदा भितरी ताणें शणै गोंयबाबाक आपयलो तो एक अध्यक्ष स्थानार बशीर आशिल्लो. सामान्य लोकांक वट्ट मेळ्ळे जाल्यार हांणी एक एडवोकेट एकलो म्हळ्यार लॉयर एकलो शिक्षक हाका वेगळी वेगळी भास गोत आशिल्ली. रघुनाथ वामन शणै वर्दे वालेकर म्हणटा तागेलें नांव ताका शणै गोंयबाब म्हणटा अशें कळ्ळें. तागेलें एक तें बरप तुका ते एक हस्तप्रतीर बरयिल्लें तें तिके तुका लागीं देखून वाचल्यार मात तें कळटा तें कसं बरयलें नासता म्हणून कळ्ळें. ही माझी अस्मिताय पळय कोंकणी अस्मिताय म्हणून शब्द मी आज वापरलो एका कार्यक्रमाक तेन्ना बरयलें आसता. तागेलें जिवीत काल पळय 1877 तो 1944 मेरेन आशिल्लो. दुसरें पळय
तुका ही होरावणी अस्मितायेची होरावणी उर्ब देणी अमृतवाणी उर्ब म्हणजे एनर्जी दितले ही देणी दितले म्हणाले दितले ही अमृतवाणी जैतिवंत कोंकणी ते पूर ते नीकारारी अंती केला ते पूर एक पण वापस वाजी असं होय हे माझी अस्मिता आहे एक वापस एक पट होय हे म्हणजे अस्मिता आहे हे म्हणजे ही भास कोंकणी भास कळलं तुका ही होरावणी म्हण तू हाकन पर होरेकाणी म्हणा ते एक भक्तीर दिवची ते कळलं आणि उर्ब देणी अमृतवाणी ती अमृतशी ती आणि ते तुका लायक एक शक्ती दिता एनर्जी दिता कळलं जैतिवंत कोंकणी जैतिवंत म्हणजे सक्सेसफुल कोंकणी त्या कालाचेर खाली एक गोंयांत भितर असूचे एक म्हाका दिसता एक त्या कालाचेर ओट्ट एक 1.5 लाख जनसंख्या की 3 लाखा भितर असू जनसंख्या आणि आमगे तटवर्ती कर्नाटकाचे त्या म्हाका दिसता एक तितली आसताशिल्ली कितकी काय इतली ओट्टू इतले लोकांनी उलोवचे भाशेक ही जैतिवंत कोंकणी म्हणून एक कितले एक धैर्यारी उमेदेरी ताणें सांगलें विश्वासार सांगलें ना जाल्यार आमगेले संख्या कितलो ल्हान पडले कळना ताका म्हण ती अस्मिताय म्हण ती अस्मिताय आमी दवरून तर घेतल्यार आमगेल्या काळजां भितर ती भास वाडोवच्या कांय कश्ट ना अशें म्हूण तो आनी हे महानुभाव सांगताची आनी तेंच आमकां एक बळ म्हूण सांगयात आता अशी पुरा जावन जातरी हे कोंकणी अस्मिताय कशी राखली मुखार सो देव का न्हू वय तसो मग कोंकणीचे ते जन्म ती वांचप आता मुखार कशी राखले राखची काम आनी चड जाता आशिल राखचे आनी काम चड जाता सुरेच एक थोडें करचेच पण कशें कश्टार तूं करता खंयचें काम तशीच जाल्यार आमकां थोडीचे पुराव दिसता प्रूफ दिसता म्हळ्यार हे 1998 इसव्यांत कोडयालचे भितर कोंकणी अस्मिताय कशी राखली म्हणले एक पुरावो हे कार्यक्रम कसा म्हणाल मंगळुरांत घडिल्ले एक सारस्वत लोकांना एक संमेलन आता सारस्वत लोक आणि खंयचे लोक ते तांगेलें संमेलन तावळ करतात ते वेगळी खबर तर हाजे प्रामुख्यत कसली हे दोन हाजे पिक्चराचे हे घडलेले 20, 21, 22 एप्रिल 1908 म्हळ्यार 2008 ताजे वयरात कितले वर्स जालींची 15 वर्स जालीं कळना 100 आनी 15 वर्सां मागशी हे हाजी प्रामुख्यत कसं म्हळ्यार ते सुरे इंग्लिशान बरयलें तुका दिसता प्रोसिडींग्स ऑफ ए कॉन्फरन्स तावळ सांगिल्लें कॉन्फरन्स जाल्यार हांतूं 2 विभाग दिसता पळय एकडच्यान तुका इंग्लिशान बरयलें दिसता तेकडच्यान तुका कन्नड लिपी दिसता जाल्यार ती कोंकणी कोंकणी कन्नड लिपीन बरयलें देवनागरी लिपी प्राय बरोवच्या कोणा येना आशिल्ली कितकी काय ते कसले उरतान तांणी दवरून घेतले संमेलनां 3 दिसां संमेलनाचे सगळ्यांची कसं म्हणटाची प्रोसिडींग्स म्हळ्यार ती कशी चोवन गेले म्हूण आनी ते लोकांक लावून तुका ते सकयल पळयल्यार दिसता अमेंबळ वेंकटरमण पै अमेंबळ सुब्बराव पै कस्तुरी सुब्बराव पै KP रामराव पूर कोंकणी लोक तेन्ना त्या कालाचेर इंग्लीश राज्याचे इंग्लीश लोकांना तितलो दबाव आनी तितलें व्हडपणाचे काल आशिल्ले जाल्यार ह्या लोकांक ती अस्मिताय कशी आशिल्ली कशी म्हणारे मनीस केन्ना व्हड जाता म्हणारे आनेकल्यान तागेल्या वयरी एक प्रभाव घालचे वेळार ताणें आपणाल ताणें सोडून दिना तें केलें लोक ताणें आनी पुरो तेन्ना समाजांतू देशांतू एक त्या कालाचेर त्या जाग्यार म्हणजे दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांतू प्रमुख लोक तांणी आमी हांगेलो उठू आसूचे इंग्लिशार उठू आमी इंग्लीश मात बरयताची पण आज आमगेले हांतू भितरीची खंयचे आमगेले विश्व कोंकणीचे आमगेले YouTube वाहिनींतीच हांवें 1, 2, 3 कार्यक्रम पळयले सगळे इंग्लिशार उलयले आज 2024 इसवी भितरी आमकां तरी इतलो वाडोवन येयलो भाशेची अस्मिताय तर आमकां ना जाल्यार आमगेली भास कशी वाडटली तांणी तेन्ना पुरा जाणे ब्रिटीश आलोट मेळची म्हळ्यार व्हड खबर तेन्नाच आमकां एक स्थान आसशी तसल कालार तांणी तांगेले ते दवरून घेतले आमी 2 पेटी 3 पेटी पळोवपाक
1908 ಇಸ್ವಿಂತು 1908 ಇಸ್ವಿಂತು ಸಮ್ಮೇಳನಾचे तांगेले हें कसं नाही उरो भास आमगेल दवरून घेतल्या म्हणाले आमगे कोड अशी अस्मिताय कशी दवरून घेतली वांचून हाडली म्हण पण वांचून हाडले लोक ये आमगेल मालगडे आमी आत्ता कालाचे धाकल्यांनी आमी ते शिकू का आमी केदनांगा कोंकणीची हें करताच की कोंकणी उलोवचे शिकनी जाल्यार कोंकणी उलयनी जाल्यार आमगेले युट्यूब वाहिनीर येवन कसं प्रेजन जालें आमगेले भाशेक कसन जालें अस्मिताय खंय व्हरची तसं कोणी अस्मिताय दवरून घेतली म्हणल्यार एक पाठ हांतू भितर आसा तें एक उदाहरण हांव दिलें तशीच अनेक स्लाइड आसा ते आनी मुखा वयले ते संमेलनाचेच ते ब्लॅक एंड व्हाईट फोटो पळयतना कळता न्हू तेन्नाचे म्हण ती उरला म्हणून एक व्हड खबर 1939 1939 जालें ना 1942 3 वर्स भितर जालेले संमेलनाचे एक फोटो उरला 2 हांत भितर दिसता ते हांत भितर माधव मंजुनाथ शानबाग म्हणून तेगेले ते मुंडास पळयतना तुका कळटा येदराचे एक हांत भितर ताका मात ते रुमाल आसा एकच फोटो एक बायल मनीस दिसता सूर्य येदराक ताजे एक काळ रंगाचे कोट घालेलो आसा ताका लागीं राबिल्लो माधव मंजुनाथ ಸ್ವಲ್ಪ बुडो असो तो ते संमेलनांत हे संमेलन पळय तांणी गोंयाचो कोंकणी भास गोंयांत आसची आनी घडोवन हाडलेले लोक कर्नाटकांत आसचे हे परिशद संमेलन केलें मुंबईत म्हळ्यार आमकां तेन्नाच एक पुरा हांगा जाग्याचे आमकां वळख आसा आमगे लोक आसा म्हणून आमकां दाखयता अनेक कडेन वचून करचें आमकां धैर्य आसा म्हणटात आनी लागीं फोटोन तूं ते 2 फोटोचे 2 फोटो वरले लागीं फोटोन आनीक एक मुंडास घालून बसला हे कडच्यान ते कडच्यान एक सूट घालून बसला तो मुंडास घालेलो मनुष्य शेणै गोंयबाब तो अध्यक्ष जावन आशिल्लो त्या संमेलनाक पण तांकां कशी आज आमकां एक मोबायल हें केल्यार आतां दाखोवन खंय दाखयल्यार उलयता आमी कळना तांणी कसंय नातील वळणारी एक आमगेले भाशेची अस्मिताय दवरून घेवच्या कितलें कश्ट काडलें आनी तें एक हें दवरनूच कसां स्टॉप नॉट टील द गोल इज रीच्ड स्वामी विवेकानंदान सांगिल्लें तें उत्तर आसा पळय तांणी कशी तें हांतू भितर हाडलें आनी आमकां एक मादरी जावन दाखयलें हें आमी पळोवंक आयच्या दिसाच्या कार्यक्रमांत भितर तें तशी तांणी तें दवरून मुखार हाडलें आतां तांतू तुमी सांगले कोंकणी परिशदान केल्ली म्हणून तांत दुसरे साहित्याचे वांटप अशें मागीर तातूंत कोण कोंकणी बरयलां मागीर कशी संमेलन आज घडटाची तिची फुडली मादरी न्हू ते आमी करते कोणे कवित्व वाजिल्लेले कोणे पुस्तक बरोवचा प्रयत्न केलेले ते पर हांगेल प्रमुख उद्देश कसो आशिल्लो म्हळ्यार जाणांक जागृताय रायज सुरे उठा कामी मागीर तूं एवेक तुवें न्हिदोन वाशिल्ल्यान काय एवेक प्रश्न कशे आसा शी त्या विशय पळय स्वामी विवेकानंद केन्ना सांगला पळय ताणें पयचे पयर आमी तागेले जन्मदीस मानयलो कारण केन्ना सांगला पळय खंयचेय काम जावं तें आमी आतां कोंकणी कामांत तेन्ना मात आमगेलें ध्येय कसं आसा ते वचून पावता ती म्हणून तशीच ते 1942 विशयी तुमी सांगले मुखार तशीच 1947 आमकां स्वातंत्र्य मेळटा जाल्यार देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यार गोवाक स्वातंत्र्य मेळना हे पोर्चुगीसाले आळविकेंत आसता मागीर तांगेले एक गोवाचे एक मुक्ती जाता रे मुक्तीक कसो गोवा मुक्तीचे एक व्हड खबर आसा आमी एक पडटा जेचे एक हें केलेलें आसा उपाख्यान केलेलें आसा गोंया मुक्ती जाली मागीर 1947 भितर भारता स्वातंत्र्य जालें 1961 भितर 1961 भितर गोंया मुक्ती जाली आनी नंतर कोंकणीची अस्मिताय कसली म्हणून ते जालें ना आनी कशी दवरून घेवची म्हणून एक प्रश्न आयलो 6 की 7 वर्स तांणी मस्त भाषावार प्रांत भारताचे पुरा भाषावार प्रांत रचयले तेन्ना गोवा मुक्ती करनी खंयचे आमगेले राजकीय निर्बळतन की आमकां एक ध्येय ना आशिल्लें की तेन्ना काळाक ते आमकां गोतना ते इतिहासा भितर आसा ते जाल्लें तर ती कशी कोंकणी दवरून घेवचें तें आनी आमी व्हड भारत देशांत वेगवेगळी भाशेचे व्हड व्हड राज्य आमगेले सुद्दां आसता तेन्ना पोर्तुगीज एक आशिल्ले आमगेले भाशेचे राज्य करते करता सुद्दां आसा तांच्या मध्य कशी दवरून घेवचें म्हण म्हणटना खडेरी भारत सरकारान एक आस्पद दिलो कशी दवरून घेवचें म्हणजे तुम्ही निर्धार करा आता आमी स्वतंत्र भारत
आणि गणतंत्र भारत तसं तुमकां निर्धार करचे आमी हक्क दिताचे तुमकां एक सणाची हें दिताचे कसान तुमगे रायट दिताची तुम्ही मतदान घालून तुम्ही निर्धार करा साहेबा तेन्ना म्हळ्यार इथं कारण कसं आशिल्लें म्हळ्यार गोंया भितर कोंकणीच्या कुळारां भितर मराठी भाशेचो प्रभाव खूब आशिल्लो तसं तुम्ही वोट घालाचे म्हणून मत घालाचे म्हणून भारी कष्टा काम चुकून तर पण तेकड पडल्यार गेले गोंय गेले कोंकणी अस्मिताय पुराय गेली एक भारी एक इतिहासा भितर एक अति सूक्ष्म आणि प्रमुख हे म्हळ्यार ते तुका दिसता कसं म्हळ्यार गोंय वेगळें आसूं का म्हणालें गोंयकाराले एक पक्षान एक विभागान सांगिल्लें एक चिन्ह ते दिसता तुका त्या इताका म्हळ्यार हे दोन दुसरे महाराष्ट्र दुसरें आमी दुसरें म्हणून तांगे चिन्ह दोन पानां केला आमी वेगळे वेगळेच एक नाही म्हण कडेर भारत सरकारान दिल्ली कसं म्हळ्यार महाराष्ट्रांत गोवांत भितरी महाराष्ट्रा भितर मिलीन करची की गोवा वेगळें वरचें म्हण सो मर्ज म्हणून बरयलां पळय हें जालेलें आयच्या दिसाक Should Goa merge with Maharashtra or should they remain as a union territory? त्यात युनियन टेरिटरी सुरेख म्हळ्यार वेगळीच ताची जोड मेळची ना अशी म्हणाले एक हाका कोंकणी भाशेचे एक सुंदर शब्द जनमत कौल जनाले मताचे इलेक्शन कळ्ळें तें चल्लें आयच्या दिसाक 1967 1967 गोंय मुक्ती जाल्या 6 वर्स नंतर जानते कितले लोक आशिल्ले गोंयांत भितरी ಒಟ್ಟು आशिल्ले तेन्ना 3 लाख चिल्लर तांतू भितरी 1,38,107 तितले जाणां 1.38 lakhs म्हण तूं धरी म्हळ्यार 44% 44.5% ऑफ द टोटल वोटर्स वोटर जाता म्हळ्यार केन्ना वोट तशी आसता म्हळ्यार एक वोटिंग घालची एक प्राय म्हण आसता तितले जाणां मात ते दिलां एक 7-8-10 हजार जाणां येयनीची वोटिंगाक आनी थोडे एक नश्ट जालेले वोट आसाचे सो हे म्हणलेले कसं ना व्हॅलिड वोट म्हणून त्याला असं पडत ते बरेला पडतात 3,10,000 वोट मात्र पड ते 3,10,000 वयली महाराष्ट्रा वोट मेळची म्हणून सांगले आणि 1,72,000 1.72 lakhs इतले जाणांना ऑट्टू 46,000 जाणां चड जाणांना कळत संख्या उणीत आणि मेजॉरिटी आयली आणि गोंय वेगळें उरका म्हळ्यार अर्थ कसो म्हळ्यार गोंयाक एक अस्तित्व आसा कोंकणी भाशेचें ते जावका म्हण तांणी सांगलें तें आमकां वेगळें जावका म्हण मस्त जेन्ना ते कोणेय ते अंदाज थंय करनी अशें ना तें एक मत घालचे दिसाक मस्त जनांनी चिंतन केलें आमी तरी शिफारसे खातीर मराठी एक व्हड श्रेश्ठ भास म्हूण आमी शिफारसे खातीर ताका वोट घाल्यार आमगेलें अस्तित्व वता म्हणून तांकां तितलें कळ्ळें आनी ताणी त्या दिसाचे कितली जाण बदलल्याची अशें म्हणून इतिहास सांगता आनी मत हक्क घालो कोंकणीवर हें राज्य उरलें ते युनियन टेरिटरी जालें तें एक प्रमुख घटनावळी मागीर कशीची दुसरी बदलावणी स्टार्ट जाले ही बदलावणी खातीरच आयज दिसाक आमी हे कार्यावळ दवरया ताची एक भाशे खातीर एक मत घालचें आणि आमकां भाशे निमित्त एक दुसरेच एक वेगळेच एक राज्य जावका म्हण एक घालची मत हाजे फुडें खंयची इतिहासाचें ना म्हणून ताजे पयलीं जालें ना भारतांत ताजे नंतर जालें ना आतां ह्या जनमत कॉला नंतर कोंकणी अस्मिताय कशी घट राबली तदनंतर खूब वर्सां काम जाता एक पाटी आमकां कशें म्हणून मनशाल हें विंदाले मागीर आमी बसता मागीर पोट भरलाय म्हणे तदनंतर सगूर हगूर हगूर गोंयांत देखून भायर हाजे हें जावचें सुरू जालें कसं पसरण जावचें सुरू जालें लोकांक वय म्हण दिसलें अनेक प्रमुख घटनावळ आयली 1987 भितर 1987 भितर कोंकणी अस्मिताय घट्ट जाली कशी म्हणून कळना गोंय घटक राज्य जालें घटक राज्य म्हळ्यार एक राज्य कळना आनी कोंकणी ताची राजभास जावका एक राज्य जाले परत एक राजभास जावका तांतू भितर मस्त नमुन्याचे आजीक एक सांगता आसाची मराठी उलयता लोक आतां एक सांगताची ती वय राजभास जावका म्हणून जाल्यार एक नशीब की कसं की एक राज्याक दोन राजभास आसा लागींच स्थान दिताचे जाल्यार राजभास मेळना अशी कोंकणी राजभास केन्ना जाल्ली मागीर वाडावळी
एकदम मुखारच्या सूर जाले. तशी कोंकणीची अस्मिताय वरून हाडती एक 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 हें काडून पळयलें आमकां कशें कळटा पळय ते कितले कश्ट जालें ताका 100 गटल्यान शतमान गटल्यान ताका काम करता जाय. आता त्या कोंकणी भाषेक अस्मिताय मेळ्ळी तशीच एक राज्य म्हणून एक मेळ्ळें. राज्य गोवाक एक मुक्ती जावन राज्य म्हणून राज्य मेळ्ळें. आता संविधानांत ताची जुडवण केन्ना जालें? संविधानांतूं राज्य तेन्ना मेळ्ळें कळ्ळें. 87 ते राज्य मेळोवन घेतलें. ते भाशेक एक 8व्या वेळेरींत संविधानाच्या 8व्या वेळेरीची मेळूक जाता ही ताका म्हळ्यार खंयचे संविधानांत भारत संविधानांत कशें आसा म्हळ्यार पुरो राजभास आसा पळय राज्याचे तांकां स्थान आसा म्हूण ते ऑटोमॅटीक ताजितलें येना. गोवान जेन्ना वचून सांगता पार्लिमेंटान भितर उरलो का तें काम जालें. त्या कामाक एक वर्स 1.5 वर्स 2 वर्स काम करता जालें. कडेरी 1992 1992 कोंकणी संविधानाचे 8व्या वेळेरींत मेळ्ळी. ते भारताचे हें दिसता तुका वय 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आनी ते जाल्ले कुडले गोंयांत कशें केलें म्हणटा न्ही गोंय सरकारान राजभाषा संचालनालय म्हणून एक विंगड एक संस्थो काडलो. थंय देखून भाशेचे उद्धार कशे करचे ताका कसं सहाय्य दिवका म्हळ्यार आर्थीक सहाय्य जावका ताका न्यायाचे म्हळ्यार संविधानाचे फाटबल जावका एक ते एकदम हालता एकदम दुबळी जाता वाडोवन हाडटा कश्ट जाता. ते जाल्या निमित्त कोंकणी अस्मिताय आनीक एक घट्टाय आयली अशें म्हणून आमचे भितर दिसता. आता एक भास आमी आतां वरोन हाडली वरोन हाडून ताका राखली आतां वाडोवका आनी वाडोवका आतां वाडोवच कशें केलें? वाडोवच्याक व्हड एक इतिहास आसा मस्त बरो काम जालें आसा. तें तुवें म्हाका आनीक फावटी एक आस्पद दिवका तें परत सांगता जाल्यार हांव कशें सांगता म्हळ्यार एक लघुद हांव सांगता जाल्यार एक सानंद हांव सांगता जाल्यार तंते तंते कोंकणी भाशा मंडळ भाशा हें जालें. आतां परिशद आमी दाखयलें आसा. परिशदान 2 वर्सां एक परिशद वाडयलो. 2 वर्सां एक साहित्य संमेलन केलें आनी कोंकणी राज्य शिकयलें आनी कोंकणी राज्या दाखून भायर म्हळ्यार गोंया दाखून भायर आतां आमगेल्या कर्नाटकांत कोंकणी शिकोवच्या येवन 2007 इसवी आयली. तेव्हा हे पुरो एक घटक हे एक सांकेतीक जावन हें आमी दाखयलां कसं म्हणून कोंकणी अस्मिताय कशी वाडली म्हणून. म्हळ्यार अखिल भारतीय कोंकणी परिशद इकडचें चित्रण परिशद दाखयता. हे परिशद 2022 भितर माळवणांत जाले. माळवण महाराष्ट्राचे म्हळ्यार दुसऱ्या राज्या वचून जाल्यार संमेलन आमगेलें घडोवन व्हरची एक ताकद आसता. आनी त्या राज्यान अनेक राज्याचे भाशेचे संमेलन करता म्हणून ताका एक सहाय्य दिवका संविधानात तांगेलें हें तांगेलें कर्तव्य तें महाराष्ट्र सरकारान ताका सहाय्य केलां. आनी गोंय सरकाराचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते आयिल्ले आमकां दिसता. आनी ताजी नेक्स्ट मुखावेल वर्स म्हळ्यार 2023 पयलीं डिसेंबरांत ह्या कार्यक्रमांत तूं खूब काम केलें आसा कळ्ळें. त्या संमेलनान 25 ते कशें करता म्हळ्यार 2 वर्सां एक फावट 3 वर्सां एक फावट अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन करतात. ते साहित्य संमेलनान चड साहित्य आनी बरोवपाची हें दिता आसाची. हांगा हे कोडयालांत आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राचे भुंयतरणारी कार्यावळ जाल्लेली दिसता. आमकां 2-3 जाणांक तांकां हांवें आसा तातूंत तांणी हें केलेलें कसं सन्मान केलेलो आसा. ताका एक प्रमुख स्थान आसता. हें एक विशेश कार्यावळ जावन आसता. ताका म्हळ्यार हगूर बळ हाडचें असल संमेलन केलेले निमित्त ह्या वाटेर आमगेलें मुखार चोल येयन आसा. आनी आनीकय आमगेलें विश्व कोंकणी केंद्र येतरी म्हाका एक दृढ विश्वास आमगेलें विश्व कोंकणी केंद्र येता तेव्हा एक बळ दिलें ताजें ताजी पात्र आमी आनी केन्ना एक फावटी उलोवका. आनी कोंकणी शिक्षण येयलें आमगेली हो स्टुडियो आयिल्लो पुरो एक आमी सांगेत एक बळ म्हणून सांगेत अशें तें वाडटा गेल्यार संख्ये दृश्टेरी आमगेले भास उलयतले लोक उणे जाले देशाचे. हिंदी उलयतले 40 करोडा वयर लोक आसात. आमगेले 120 करोडांत 40 न्हय 60 करोडा वयर लोक आसात. आमी एक ओटू आसूचे 25 लाख लोक जाल्यार आमगेली अस्मिताय आमी वाडोवन हाडली म्हणाले म्हाका एक भारी एक अभिमान आसा.
वय आज आम्ही आईच्या आमगेल्या कोंकणी अस्मितायेचे पहिले उपाख्यानांतू कोंकणी भास आम्ही कशी राखून हाडली म्हणून पळयले आणि मुखावेले उपाख्यानांत आम्ही कशी वाडोवन हाडले म्हणून चेड पळया म्हणून सांगताची इतले माहिती दिले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॅम. तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.